सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकावेले वाचप. बेजमीचे कुडीन किश नावाचो एक मनीस आसलो. तो आबेलाचो पूत. आबेल जेरोराचो, जेरोर बेकोराताचो, बेकोरात आफियाचो आणि आफिया जेमिनीचो पूत. किश नीज बेदमिलो आणि गिरेस्त मनीस आसलो. ताका सौल नावाचो एक पूत आसलो. रुपान सोबीत आणि लांबायेन उंच. सगळ्या इस्रायलितांमध्ये ताचे वोन सोबीत आणि कोणूच नासलो आणि हेर सगळी उंचायेन ताच्या भुजांक मात पावताली. किशाची सावलूच्या बापायची थोडी स्त्रीगादवां सांडलोली. देखून किशान सावलूक म्हणले, म्हज्या पुता तुझे बाराबर एक चाकराक घेऊन वच आणि स्त्रीगादवांची सोद कर. एफ्रेमाचे दोंगर उतरून ते सालिसाच्या गावान पावले, पूण ती तांकां मेळूंक नान. उपरांत शालिमाच्याय गावान ते गेले, पूण थंयसरूय ती मेळ्ळी नात. मागीर बेजमीच्याय गावान गेले आणि थंय बी ती तांकां सांपडूंक नात. सामुएलान सावलूक पळयलो तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हणले, जाची खबर हांवें तुका सांगलोली तो होच. तो म्हजे पोरचे वयर राजवटकी चलयतलो आणि दारवंट्याशी पावतोच सावलून सामुएला बोगलेक येवन म्हणले, वाकणार खंय रावता ते तुमी म्हाका सांगशात. सामुएलान सावलूक जबाब दिलो, हांवूच तो. म्हजे मुखार एक सुपुल्लो दोंगर आसा, थंय वच आणि आयज तूं म्हजे बाराबर जेवतलोय आणि फाल्यां सकाळी हांव तुका घरा वचूंक दितलो आणि तुज्या काळजांत आसा तें तुका उक्तें करतलो. सामुएलान तेलाची एक शिशी घेतली आणि ती सावलीचे तकलेर ओतून ताचो उमाव घेतलो आणि म्हणले, पळय, सर्वेस्परान तुका आपले इस्रायल पोरजेचो राजा कसो मागला. तूं सर्वेस्पराचे पोरजेचेर राजवटकी चलयतलो आणि तिका भोंवतणच्या दुस्मानाच्या हातांतली निवारतलो. सर्वेस्परान खरोच तुका आपले पोरजेचो राखणदार जावंक विंचून काडला म्हूण तुजे खात्री जावंक ही तुका खुणा जातली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुझे बळ राजाक आनंद दिता. म्हणया, सर्वेस्परा तुझे बळ राजाक आनंद दिता. आपल्या पवित्र मंदिरांत थावन तो तुका मजत धाडूं आणि सियोनांत थावन तुका तेंको दिवं. सगळी तुजी समर्पणा तो मनान दवरूं आणि तुवें भेटयलोल्यो होम ताच्या काळजाक मानूं. जबाब, सर्वेस्परा तुझे बळ राजाक आनंद दिता. तुज्या काळजाचे आवडे तो शार्ती पावो आणि सगल्यो तुज्यो येवजण्यो येसस्वी करूं. तुका कळीत मेळ्ळा म्हणून, तुका जोईत मेळ्ळा म्हणून आमी आनंदाचे उल्हास सोडूंक पावूं आणि आमच्या देवाच्या नांवान आमकां संतोष भोगूं. तूं मागताय तितलेंय सर्वेस्पर तुका दिवं. जबाब, सर्वेस्परा तुझे बळ राजाक आनंद दिता. आपणे मागलोल्याक सर्वेस्पर जोईत दितलो आणि आपल्या उजव्या हाताच्या कौतीक जोयतानी आपल्या पवित्र स्वर्गार थावन ताका जाप दितलो. हाजी म्हाका आतां खात्री आसा. कोण कोण घोडेस्वरांचेर, कोण कोण घोड्यांचेर आपलो विश्वास दवरतात, पूण आमचो विश्वास सगळो सर्वेस्पराच्या आमच्या देवाचेर. जबाब, सर्वेस्परा तुझे बळ राजाक आनंद दिता.
उद्गार. गरीबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयत्यांक सुटका पुरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू दुसरे दर्याचे वेळेर गेलो आनी सगलो लोक ताचे सरशीं आयलो आनी ताणें तांकां शिकोवन दिली. फुडें चलून वेतना मांडवीर बसलेल्या लेवीक आल्फेवाजाचा पुताक ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे फाटल्यान गेलो. ताचे घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सोबार 2 वसूलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीसूय जेजू आनी ताचे सिसां बरोबर जेवणाक बसलोले. तोरांतलेय जायते जाण ताचो पाटलाव करताले. आनी तो 2 वसूलदारां आनी वायटोव्यान बरोबर जेवता खाता ते पळोवन फारिजेव पक्षांच्या धर्मशास्त्रांनी ताचे सिसांक म्हणलें, 2 वसूलदार आनी वायटोव्यन सांगाती तुमचो गुरू कित्याक खाता पियेता. हें आयकून जेजून तांकां म्हणलें, बरीं आसात तांकां न्हय, पूण वायटेकारांकय वैजाची गरज. तर हांव प्रमाणीक मनशाक न्हय, पूण पातक्यांक आपोवंक आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, म्हजे फाटल्यान ये. नियाळाक आदार. तो मोग करता तो रावता. सोमी पातक्यांचे नवसरणीक वर्सां रावंक राजी, पूण मनशाच्या एका खिणाक रावंक दिना. भाग्यवंत मारये गोरेटी. भाग्यवंत हिलार आमकां उगडास करता. देवाचो पाटलाव करतलो जाल्यार देव अनुभव अदीक गरजेचो आनी हो अनुभव आमच्या शिकपांतल्यान, सेवेंतल्यान आनी परगोट्टेल्यान दिसून येवंक जाय. जेजूक शिकूंक आनी अणभवूंक ताणें जायते त्रास आनी कश्ट सोंसले. पवित्र सोबेचें हें सोत शिकूंक आनी जिवंक ताणें जिवीत झरोयलें. देवाचें आपोवणें आमकां चार तरेन येता. देवा उतरा उदेशी, प्रवादे उदेशी, येरा मनशां यादनीक म्हत्वाची वडील आनी खास एकल्या वरवीं पर्सनली. पयल्या वाचपांत सावलूचें आपोवणें सामुएला उदेशी आयलें जाल्यार शुभ वर्तमानांत लेवीक जेजू आपूण जावंक आपयता. देव उतर म्हणटा, कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखिलो, तुका जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो, राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी रचलो. जेरेमायस 1:5. बावतिस्मा उदेशी जेजून आपल्या प्रवादीक, यादनिकीक आनी रायपणान जण एकल्याक वांटो दिला. ह्या वर्त्या मोळाचे आपोवणेक आमी जाप दिवन, ताचे उल्याक कान दिवन हुर्बेन बरी खबर परगोटूंक आयतीं जावंक गरज. देवाचे आपोवण्यालोली पोरजा म्हूण ओळखूंक घेवन समुदायांत जिविता वरवीं एकामेकाक हाताक हात दिवन येवकारूंक देवाचे ह्यो उलेक हो म्हणू आदार सहकार दिवया.
तर आयज आमचो थाराव जावन दी जेजूचो ताळो आयकूंक आपोवणेक उर्बेन जाप दिवंक ताचो पाटलाव करुया.